पाऊस नासतना दिवचलच्यान व्हांवपी न्हंयतल्यान खदूळ उदक व्हांवता देखून नागरिकां मदीं अजाप पातळ्ळा। फाटल्या 7-8 दिसांच्या हो प्रकार चालू आसा। हे उदक नेमकें कित्याक लागून खदूळ तें कळपाक मार्ग ना। मात न्हंये कुशीक आशिल्ल्या बांयांचें उदक प्रदुशीत जातलें काय कितें अशी भिरांत नागरिकां मदीं पातळ्ळ्या। अशीच दर वर्सा तिका उचपून कितें करून ती आमी सांबाळून दवरलेली आसा आनी ती आमकां बांयच्या उदकाच्या शिवाय नळाचें उदक आमकां पचना। त्यामुळे आमी बांयचें उदक खाता आनी आमकां जो भंय मनान दिसता की ह्या प्रदुशणा मुळे कदाचित जर बांयचें उदक आमचें पिड्ड्यार जालें जाल्यार आमी उदका शिवाय तानेल्ले उरतले काय कितें अशें एक आमकां दिसता। आनी म्हणून ह्या उदकाचेर हें जें कितें उदक तांबडें येता तें कित्या खातीर येता अशें तुमी सोदून काडचें आनी तें सोदून काडल्या उपरांत तेजेर तें तांबडें उदक जावचें न्हय न्हंयचें म्हणून कितें उपाय आसा तो सुचोवचो जेणे करून आमचे जे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आसा ताका ह्या उदकाचेर उपाय करूंक मेळटलो आनी ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें उदक बरे तरेन बरें उदक ह्या न्हंयतल्यान सकयल पर्यंत वतलें अशें ते उपाय करूं शकतात। म्हणून हें आमी मुद्दाम आज तुमकां हें हाडून दाखोवपाचें कारण जें आसा तें हें आसा की हाचेर कितें तरी उपाय जावचो।